नमस्कार आणि येवकार. आज या प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या मदी आसा ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर, जे वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर लोकांचे समस्या वर्करांच्यो घेतात. त्याच बरोबर आमच्या बरोबर आसात पलेच्या रापोजो, ज्यो आदल्यो जवाहर बाल मंच, जे फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 14 जी भुरगीं असतात तांकां केटर करपाचें आमचें ते एक फ्रंटल. 3 दीस पयलीं 24 ऑगस्ट सोमाराक एक डेलिगेशन ऑफ प्री प्रायमरी टीचर्स आमकां फोंड्या मेळ्ळें आनी तांणी कशा पद्धतीन या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आज गोंयकारांचेर अन्याय अत्याचार करता ते आमकां तांणी सांगले. जेन्ना गेल्ल्या आठवड्यात डायसेशन सोसायटी एज्युकेशनाचो जो विशय आमी घेतलो, खास करून टीचिंग आणि नॉन टीचिंग स्टाफाचो, त्या इश्यू वयल्यान आणि त्या दिसा सावन खुबशे गोंय भरचे प्री प्रायमरी आसतले, प्रायमरी आसतले, हायर सेकंडरी आसतले, अशे टीचर्स आमकां कॉन्टॅक्ट करपा लागले. फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड वोकेशनल टीचर्स जे आसा तांचो विशय ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकर तेही आमकां कॉन्टॅक्ट जाल्या. त्याच बरोबर हायर सेकंडरी लेक्चर बेसिसाचे जे टीचर आसा तेही आमकां कॉन्टॅक्ट जाल्या. लायब्रेरियन जे आसा तेही आमकां कॉन्टॅक्ट जाल्या. आज सकाळी बाब क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो की प्री प्रायमरीचे जे हेल्पर्स आसा तांचोय विशय पेंडिंग उरला. सो एक गोष्ट हातूंतल्यान सिद्ध जाता की जो विशय डायसेशन सोसायटी एज्युकेशनाचो आमी घेतलो त्या विशया वयल्यान आज पुराय गोंयचे एज्युकेशन सिस्टम एक्सपोज जाला. आता ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे कारण म्हणल्यार प्रत्येक गोंयकारांक आज कळपाक जाय की आपलो भुरगो जो शिकता आणि आमच्या गोंयची एज्युकेशन सिस्टम कितें आसा ही तुमच्या मुखार उघड जावपाक जाय. आता या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान NEP पॉलिसी हाडली 2020 आणि त्या NEP पॉलिसी अंडर विधानसभेनूय खूपशी चर्चा झाली. सरकारान खूप आश्वासनाय दिली. पण NEP जर तर आम्ही NEP 2020 जर पळयत जाल्यार ताजे फाउंडेशन जे आसा, जाका फाउंडेशनल स्टेज हे नाव दिला, त्या फाउंडेशनल स्टेजा भितर सो देर आर डिफरंट कॅटेगरीज इन एज्युकेशन सिस्टम नाव इन द अक्रॉस द कंट्री. फर्स्ट इज द फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड इज द प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड इज द मिडल स्टेज आणि ताच्या उपरांत सेकंडरी स्टेज येता. आता लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन द फाउंडेशनल स्टेज की फाउंडेशनल स्टेजा भितर खंयचे खंयचे वर्टिकल्स तातून येतात. आता या सरकारान NEP जेन्ना हाडली तेन्ना बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 आणि बाल वाटिका 3 आणि स्टँडर्ड 1 आणि स्टँडर्ड 2 अशो 5 क्लासेस तांणी फाउंडेशनल स्टेजान घातल्यो. आता बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 आणि बाल वाटिका 3 पळय म्हणटा दॅट इज नथिंग बट नर्सरी, KG1 आणि KG2. आता हे दिसांनी आता 14 तारखेक चवथ येता. सगळे गोंयकारांक खबर आहा की आमी गणपती हे चिकट मातयेचे करतात आणि तो गणपती जेन्ना आमी करता तेन्ना तो कसो करता की त्या गणपतीक एक फॉर्म आसता, त्या फॉर्मान ती चिकट माती घालतात आणि ते बेसिक आकार ताका येता आणि मागीर तो कलाकार आपली हातां आणि टूल्स घेवन तो सारको गणपतीचो शेप दिता. जर तर ते फॉर्म तो जे पळय यूज करता फॉर्माक ते जर तर सारख्या आकाराचे ना जाल्यार गणपती कसो जातलो. त्याच बरोबर सो सिमिलरली जेन्ना फाउंडेशनल स्टेज जी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 आणि बाल वाटिका 3 जी आसा
त्या भुरग्याक समज जर सारखे जर तर एज्युकेशन मिळूना कित्याक त्या 3 वर्सां जर तर त्या भुरग्याक जर तर सारको आकार मिळूना जाल्यार त्या भुरग्याच्या शिक्षणाचे फाउंडेशन सारखे जायना. आता गेल्ल्या वर्सा जेन्ना मॉन्सून सेशन जालें आणि खास करून 28 जुलै 2025 विधानसभेत विरोधी पक्षातलो एक आमदार विजय सरदेसायन एक क्वेश्चन घातिल्लो आणि प्री प्रायमरी टीचराचेर ताणें थंय उल्लेख केल्लो की प्री प्रायमरी टीचर जे आसा तांकां पे स्केल सारकी मेळना. तेन्ना फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री उबे रावले आणि तांणी गोंयच्या जनतेक सांगले की ना प्री प्रायमरी टीचर जे आसात कित्याक थंय स्पीकर तेन्ना बाब रमेश तवडकर आशिल्ले. तांणी विचारले एडेड स्कूल काय नॉन एडेड स्कूल काय प्रायव्हेट स्कूल. फंडामेंटली जेन्ना बेसिक मनशाक जेन्ना खबर नासता पळय तेन्ना राज्याचे घट्टण अशें जाता. आता प्री प्रायमरी जे आसा जे आता अंडर द न्यू एनईपी वेन वी कॉल इट फाउंडेशनल स्टेज बालवाटिका 1, 2, 3 this doesn't come under the Goa School Education Rules 1986 but standard 1 आणि standard 2 जो आसा जाका आम्ही प्रायमरी टीचर म्हणटा दे कम अंडर द गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1984. सो हो अन्याय कित्याक जर तर एनईपी सांगता की फाउंडेशनल स्टेजा भितर 5 क्लासेस आसात. प्रिपरेटरी स्टेज जी आसा दॅट इज स्टँडर्ड 3, 4 आणि 5. ताच्या उपरांत मिडल स्टेज येता स्टँडर्ड 6, स्टँडर्ड 7, स्टँडर्ड 8 आणि सेकंडरी स्टेज जी येता दॅट इज स्टँडर्ड 9, 10, 11 आणि 12. तेन्ना फाउंडेशनल स्टेजाचो बेसिकली एनईपी इज 5 + 3 + 3 + 4. सो इनिशियल जी 5 क्लासीची जी स्टेज आसा तातूंतल्यो 3 जे वर्सां आसात दे आर नॉट कवर्ड अंडर द गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1986. 28 जुलै 2025 मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्ले नाल्यार तुम्ही वर्बेटीन काढून पळयात कितलेशे चॅनलाचेर जे लाईव्ह असतले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की आपण त्या सगळ्या स्कुलांक सांगला की प्री प्रायमरीचे जे टीचर आसा तांकां रजिस्टर करचे विथ एज्युकेशन डिपार्टमेंट. आणि ही सेड दॅट 700 टीचर्स हॅव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड वेन इन 2025. जेन्ना डेलिगेशन आमकां सोमारा मेळ्ळें म्हजे कडेन हांगा आंकडो आसा 16 मे 2026 तांणी मुख्यमंत्र्याक पत्रूय बरयला which is signed by almost about I think more than 100 teachers. There are 3,000 pre-primary teachers across Goa and it is not 700. I think the chief minister of the state is trying to misguide the people of Goa. आता ह्या 3,000 प्री प्रायमरी टीचर जो आसा तांकां थोड्यांक 5,000 मेळटा, थोड्यांक 6,000 मेळटा, कोणाक 7,000 मेळटा, कोणाक 9,000 मेळटा आणि मॅक्झिमम वॉट आय केम टू नो वेन आय सॉ देअर पे स्लिप इज 10,000 रुपीज. आता ह्या सगळ्या पेरंट्सांनी आज विचार करपाची गरज आसा की आमची भुरगीं जी पळय आज बालवाटिका 1, बालवाटिका 2 आणि बालवाटिका 3 पळय आमी भुरग्यांक घालता ज्यो टिचरी त्या भुरग्यांक शिकयता तांकां 5,000 रुपया मेळटा. आज जर घरा आमी जर मेड जर हाडटले न्ही एक कोणी मेड सुद्धा दवरतलो जाल्यार आज 10,000 सकयल कोण मेळना. हे म्हाका दिसता हांव सांगता ते गोंयकारांक पडटले. पूण जी टीचर आमच्या भुरग्यांक जी आज शिकोवन ताका आकार दिवन एक फ्युचर ताचे निर्माण करता तांकां आज 5,000 रुपया मेळटा. सो आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक नॉन टिचिंग स्टाफ ऑफ डायशन सोसायटी जर तर रेग्युलरायज करना बेसिस द हायकोर्ट जजमेंट जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले. आता हो विषय वाडत आसा प्रत्येक सेक्टरान. आज हे सरकार त्या टीचिंग आणि नॉन टीचिंग स्टाफाचेर अन्याय करता. म्हाका आता अशें दिसपाक लागला की आय थिंक एज्युकेशन सिस्टम आमचे गोंयचे जर आमी सुदारतलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक एका अम्ब्रेलान घेवचें पडटलें. 5 तारखेक 5 सप्टेंबर इज द टीचर्स डे. त्या दिसा सगळे जण आमी आमचे टीचर्स जाणी आमकां शिकयले तांकां आमी नमन करतात, तांकां आमी याद करतात, तांचे अप्रिसिएशन करतात.
So we have decided that 6 September, Teachers Day ज्या दिसा जालो ताच्या नेक्स्ट डे, बिकॉज द मॉन्सून सेशन चालू जाता आय थिंक ऑन मंडे, दॅट इज 31st फॉर 3 days. So फर्स्ट, सेकंड, 31st, फर्स्ट आणि सेकंड असे 3 दिसाचे सेशन आसतले. सो 6 सप्टेंबराक आम्ही सगळ्या गोंयच्या टिचरांक उलो मारतात, वेदर इट इज टिचिंग, नॉन टिचिंग स्टाफ. बिकॉज जाता कितें, गेल्ले 3-4 दीस इतल्या टिचरांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केला. आता जेन्ना प्री प्रायमरीचो हांव विशय उलयता, प्रायमरी टिचरांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. आय विल नॉट टेक द नेम ऑफ दॅट इन्स्टिट्यूशन, बट दे ऑल्सो हॅव इश्यूज. दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द पे वॉट दे शुड गेट. सो असे सगळे गोंयचे जे विशय टिचरांचे आसात, प्री प्रायमरी आसतले, प्रायमरी आसतले, हायर सेकंडरी आसतले, मागीर हायर सेकंडरी लेक्चर बेसिसांचे आसतले, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वोकेशनल टीचर्स आसतले, लायब्ररियन आसतले, प्री प्रायमरीचे हेल्पर्स आसतले, अशे ह्या सगळ्या लोकांक एक प्लॅटफॉर्म तांचे ग्रीवेन्सीस मांडपाक, तांचे इश्यूज म्हाका दिसता आयकपाक 6 सप्टेंबर ह्या दिसा आमी एक टाउन हॉल असो एक संमेलन अशें दवरतात, वेर एवरीबडी कॅन कम जॉइन एंड एक्सप्रेस द ग्रीवेन्सीस वॉट दे आर फेसिंग. आयची प्रेस कॉन्फरन्स जे जवळजवळ 800 स्कूल आज गोंयांत जे आसात, आणि त्या 800 स्कुलांत जवळपास 3000 प्री प्रायमरी टीचर्स जांचेर अन्याय जाला, जांचेर अत्याचार जाता, who are not covered under the Goa School Education Rules 1986. We demand that the government of Goa should put them under the Goa School Education Rules 1986, because the new education policy जी हाडल्या सरकारान 2020, it is this Balvatika 1 to 3 is a mandatory part of the NEP. So जेन्ना तुम्ही तांकां mandatory करता, जेन्ना ती फाउंडेशन स्टेज आसा, एका भुरग्याचे ते फाउंडेशन आसा, तेन्ना we think that this pre-primary also has to be a part of the Goa School Education Rules. आता 28 जुलै 2025 म्हणल्यार ऑलमोस्ट एका वर्सापेक्षा चड जाली. मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर सांगता की आपण रोखडेच रेग्युलरायज करता, रोखडेच तांकां जे तांची जी पे स्केल आसा ती आपण जाग्यार घालता आणि तांकां परमनंट एम्प्लॉयमेंट दिता. 2011 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, तेन्ना ह्या सेम टिचरांनी ताका एक निवेदन दिल्लें, आणि जे डिमांड ती आज करतात पळय ते 2012 तांणी मनोहर पर्रीकरा कडेन मागिल्ले. ताच्या उपरांत प्रमोद सावंत जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना एकदा वचून तांणी ताका मेळ्ळें, आणि हे लास्ट निवेदन तांचे 16 मे 2026. सो तुम्ही विचार करात की हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे व्हडली व्हडली आश्वासना दिता, जे व्हडले व्हडले वादे करतात, वो मुख्यमंत्री सांगता स्किलिंग, अपस्किलिंग आणि स्वयंपूर्ण गोंय, पूण जो टीचर आमच्या भुरग्यांक शिकयता, तुम्ही इमॅजिन करात, आज जेन्ना भुरगो 5 वर्साचो आसता, 3 वर्साचो आसता, 4 वर्साचो आसता, तेन्ना एका भुरग्याक ते सांभाळप, ताका A for apple, B for bat आणि C for cat हे शिकोवपाक कितले त्रास पडटा ते त्या टिचरींक खबर आसा. जेन्ना ते डेलिगेशन म्हाका मेळ्ळें आणि आमी तांचे एक एक ते ग्रीवेन्सीस आयकून आय ऑल्सो फेल्ट बॅड दॅट आफ्टर डुईंग सो मच ऑफ हार्डवर्क, आपलो टाइम दिवन त्या भुरग्याक, कित्याक त्या एजीचेर त्या ल्हान भुरग्याक समजना, त्या ल्हान भुरग्याक कशें तरी पेशंट जाय पडटा. सो अशें जेन्ना ती आपलो फुल विथ डेडिकेशन जेन्ना त्या भुरग्याक शिकयतात, फक्त मियर 5000 लागून, इमॅजिन करात. सो तुम्ही चिंतात की तांची आज फॅमिलीचेर what they must be going through. As omission from the Goa School Education Rules 1986 of the pre-primary staff lacks formal cadre recognition in the state education rules, leaving their recruitment norms, pay scales, and severe conditions completely neglected.
सो आज सब स्टँडर्ड रेम्युनरेशन तांकां मेळटा विच इज फार बिलो दॅन द मिनिमम वेज बेंचमार्क. आता जर तर आम्ही स्टेटाचे जर तर मिनिमम वेज एक्टा अंडर जर गेले तर म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टाचे एक गायडलायन्स आसा वेर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन सेज जजमेंट सेज दॅट टीचर इज अ प्रोफेशनल बिकॉज दे आर इंटेलेक्च्युअल. मिनिमम वेज एक्ट 1948 जो आसा टीचर्स डोंट गवर्न अंडर दॅट मिनिमम वेज एक्ट. सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट दे आर प्रोफेशनल्स बिकॉज दे आर इंटेलेक्च्युअल. जर तर एक प्रोफेशनल इंटेलेक्च्युअल जर तो आसा जाल्यार ताका जी फावता ताचे जे ड्यूज आसा ते फारीक करा मरे. सो आय थिंक दिस इज डिस्क्रिमिनेशन विच इज हॅपनिंग इन द फुल एंटायर एज्युकेशन सिस्टम, वेदर इट इज pre-primary, whether it is primary, whether it is higher secondary. So I think we all, because every human being, every parent will understand the kind of pain these teachers are going through. They are not granting aid, so they don't get the government facilities also. Dusre tanga provident fund, gratuity, health cover, हे काहीच कव्हर जायना. So we demand that the government of Goa, there's a session which is starting from Monday. Chief Minister promised last session. We demand that the pre-primary teachers should be included under the Goa School Education Rules 1986 because they are the part of NEP foundational stage, which is Bal Vatika 1, Bal Vatika 2 and Bal Vatika 3. The government has to immediately put them under the Goa School Education Rules. आणि त्याच बरोबर हांव फुडें मागता की बाबा जय तुमकां संबोधीत करतले पूण सगळे टीचर फ्रेटर्निटी कित्याक हो विशय घेतिल्ल्याक खुबशे टीचर्स अक्रॉस पीपल आर कॉलिंग की आमी केन्ना येवं आमी केन्ना मेळूं, रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण. आनी एसोसिएशन म्हाका फोन केल्लो, सो आय एम मीटिंग देम टुमॉरो. But across Goa, whoever is facing this issue, I think this has to be brought out in public. 5 September is the Teachers' Day. 6 September we'll have a big town hall, a sammelan where they can come in Panjim. We'll address shortly, maybe in a day or two, location and time. We will through तुमच्या माध्यमातल्यान आम्ही ते we will put it out. एकूच मागणी आसा म्हजी, मिडिया म्हणटा ती फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तुम्ही सदांच आज जो अन्याय गोंयकाराचेर जाता, अन्याय प्रोफेशनलाचेर जाता, हो तुम्ही आवाज उठयल्लो आसा. फक्त एकूच तुमचे कडेन मागता की जो आम्ही 6 सप्टेंबराक जो कार्यक्रम दवरता हो प्रत्येक गांव, प्रत्येक गोंयभर लेट दीस इश्यू रीच सो दॅट दे कॅन कम अँड एड्रेस देअर ग्रीव्हन्सेस. बाबाचे प्रभू गांवकर अँड देन वी कॅन एड्रेस एनी क्वेश्चन्स कितें आसात. नमस्कार. जसे अमित बाबांनी सांगले की आजपर्यंत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे जे एम्प्लॉईज असतात तांचे विषय आम्ही घेत आशिल्ले, पण आमकां खबर नासलें की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान इतले लॅप्सीस जातात. जशें की सांगलें तेंच्यांनी की प्री प्रायमरी प्रायमरी जेन्ना तांकां अप्रोच जाले, सायमल्टेनियसली आमचे कडेन हाय सेकंडरी लेक्चर बेसिस टीचर्स आणि वोकेशनल टीचर जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर जे अपॉइंट आसात ते अप्रोच झाले. जवळजवळ ऑलमोस्ट 400+ टीचर्स आसा गोंयांत. आणि ह्या टीचर्सांक कसली जॉब सिक्युरिटी ना, तांकां रेग्युलर कायंड ऑफ नेचर जॉब ड्युटी करची पडटा. म्हणजे A to Z वर्क प्रोफायल आसा पळय तो रेग्युलर टिचराचो, फक्त पे जो आसा पळय तांकां तो तेंच्यापेक्षा कितलोसोच कमी मेळटा. म्हणजे रेग्युलर टीचर्सांक जो मेळटा पळय ताच्यापेक्षा तांकां 30% मेळटा. जस्ट इमॅजिन करात केदो व्हडलो डिस्क्रिमिनेशन. आणि अशें न्ही की काही टीचर्सां कडेन क्वॉलिफिकेशन ना, ते क्वॉलिफायड आसा, अजूनही तांकां लेक्चर बेसिस म्हणून अजूनही 15 वर्सां 20 वर्सां गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट तांकां रिन्यू करीत आसतात, पण तांकां कांयच जॉब सिक्युरिटी ना. ही गोंयचीच भुरगीं, गोंयचेच आमची भाव भयणां ही खंय ना खंय एक होप दवरत येयली डिपार्टमेंटान की आयज ना फाल्यां आपूण कन्फर्म जातलें आनी आपलो करियर सेट जातलो. ज्या टिचर्सांच्या हाता खाला कितलीशीच बरी भुरगीं घडली, आयज तेंचोच भविश्य जो आसा तो अंधारान आसा. म्हाका दिसता आयज फर्स्ट टायम आमी सगळे टिचर्सांक एकीकडे हाडला. जशें की अमित बाबान सांगलें की प्री प्रायमरी प्रायमरी सेकंडरी त्याच्या बरोबर आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली की हायर सेकंडरी जे आमकां अप्रोच केल्या की आम्ही कंबायन ते सगळे विषय घेऊया
आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे लॅप्सीस जाता पळय ते हायलायट करया. आणि नॉट ओन्ली टिचर्स, तुम्ही बिलीव करचे ना, लायब्ररियन जे आसा पळय जवळजवळ आमच्या गोंयांत 114 लायब्ररियन स्कुलांनी डिपार्टमेंटान घातल्या आणि तांकां सॅलरी मेळटा राउंड अबाउट 20-21,000. ती सुद्दां केन्नाच टायमार येना. अशी परिस्थिती आयज स्कुलांनी जावन सोडल्या की आयज नवीन भुरगो जर बरो आपल्या टिचिंगाची आवड आसा म्हणून जर फुडें सरतलो न्ही जाल्यार तो केन्नाच व्हॉलंटरी उरना फुडें. आउट ऑफ कंपल्शन कांयच ना म्हटल्यार मागीर तो टिचिंग फील्डात येतलो. अशी परिस्थिती आयज गव्हर्नमेंटान आमच्या करून सोडल्या. सो टिचर्सांचेर येदो व्हडलो अन्याय. म्हाका जाल्यार काल एक टिचर मेळ्ळी, ती सांगताली आपल्याक जवळ 28 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा पूण अजुनूय म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा आनी आपलो स्टुडंट ताका भुरगो जावन तो बीएड करून ताका जॉब रेग्युलर मेळो म्हणटा ती, पण आपल्याक मेळूना. अशी परिस्थिती जाल्या गोंयांत. खंय ना खंय हे डिफायन करपाची गरज आसा, एक SOP घालपाची गरज आसा. तुम्ही बाकीच्या खंयच्याय डिपार्टमेंटान तुम्ही तुमचे पॉलिटिक्स करा, पण एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आपले पॉलिटिक्स करनाकात. मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करात. जे कोण लॉंग लास्टिंग म्हणजे कितलेशेच वर्सां जाली शिकयता तांकां खंय ना खंय रेग्युलरायज करपाचो टायम येयल्लो आसा. 10 वर्सां 12 वर्सां फाल्यां म्हणटले तुम्ही वोकेशनल कोर्सीस बंद करता, तांकां घरा धाडया म्हणटले. तुम्ही NEP म्हणटा वोकेशनल बेस्ड तुमचे कोर्सीस, जाल्यार वोकेशनल टिचर्सांचे येदो व्हडलो अन्याय कित्याक? तांकांय रेग्युलरायज करा. आमचेच गोंयकार ते. सो आमी फाल्यां हायर सेकंडरी लेक्चर बेसिस टिचर्स, वोकेशनल टिचर्स आणि लायब्ररियन हांकां घेवन आमी DHन वयतले, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वयतले आणि आमचे फॉर्मल रिप्रेझेंटेशन आसा तांकां दितले. एकूच सांगला तशें 6 तारखेक ओके गोंयचे सगळे टीचिंग नॉन टीचिंग जे इश्यूज फेस करता आमी तांकां उलो मारतले आणि पणजेन एक संमेलन घडोवन हाडटले. ह्या येता ते 2 म्हयन्यान गव्हर्नमेंटान जाता तितले बेगीन हेंचे इश्यू सॉल्व करपाची आयज गरज आसा. आमकां प्रत्येक कडेन डिपार्टमेंट सांगतात, मिनिस्टर सांगतात की ना आमी पॉलिसी अनाउन्स करपाची आसा रेग्युलरायझेशनाची. तर त्या भितूर टिचर्साचो प्रामुख्यान तुम्ही विशय बेगीच्या बेगीन सॉल्व करात. कारण ते भुरगींच जर ज्यांच्या हातान घडटा त्यांचोच जर भविष्य सारको ना जाल्यार भुरग्यांचं भविष्य कितें करता तुम्ही? सो परत एकदा तुमच्या माध्यमाच्यान मागता की हेजो अवेअरनेस करूया. तुमची सुद्धा टीचर्स काही आसतले तांकां आनी टीचर्स एक विश करच्या पेक्षा तांकां एक न्याय दिवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक लढो उबारुया आनी तांकां तेंचे जे डिमांड्स आसात पळय ते घेवन दिवपाक तांकां मदत करूया. हो जो विषय आसा तो तुमकां दिसना परत एसेंब्लीन येवपाक जाय म्हणून? न्ही, हो विषय वयर मंगळारा जेन्ना आमचे डेलिगेशन आमी मेळ्ळे सोमारा तेन्ना ट्युजडे विजय सरदेसायाक वचून हांवें सांगिल्लें बिकॉज ऑन जुलय 2025 ताणें जो विशय काडिल्लो. आय हॅव स्पोकन टू आवर MLA कार्लोस फरेरा ऑल्सो आनी हो विषय हो नक्की येतलो ह्या असेंब्लीन. एज्युकेशन इज द फाउंडेशन. एक बिल्डिंग बांदता आसतना फाउंडेशन जर सारकें ना जाल्यार बिल्डिंग कोलॅप्स जाता. आणि एका मनशाच्या करियराचे फाउंडेशन म्हणटा तें एज्युकेशन. एज्युकेशन जर तर तुका सारकें मेळ्ळें जाल्यार तो भुरगो आपल्या त्या फिल्डान वयर सरता आणि प्रॉस्पर जाता. पूण हे सरकार कशा पद्दतीन एज्युकेशन सिस्टम आमच्या गोंयांत काबार केला आणि करपाक सोदता हे आमी तुमच्या मुखार उघड करपाचो प्रयत्न केला. आमी सरकाराक 10 दिसाचे डेडलाईन दिल्ली. जर तर हे विषय आता आमी तेन्ना डेडलाईन दिली तेन्ना एकूच विषय आशिल्लो 400 टिचरांचो. आज जर तर हे सगळे पळयले जाल्यार गोंयचे म्हाका दिसता जवळजवळ 15,000 टिचरांचो आज भवितव्य आहा. प्री प्रायमरी, प्रायमरी, बाकीचे नॉन टीचिंग, डायसेक्शन हे सगळे जर तर आमी एक्युमुलेट केले तर 15,000च्या आसपास टीचर म्हाका दिसता सफर जातात. आय थिंक दिस इश्यू डेफिनेटली म्हाका खात्री आसा की असेंब्लीन येतलो आणि 6 तारखेक जी आमी डेडलाईन दिल्ली पळय ह्या सगळ्या टिचरांक बिकॉज तो इश्यू आता ल्हान उरलेलो तो इश्यू व्हडलो जाला. वेन डेडलाईन दिली तेन्ना तो 400 टिचरांचो आशिल्लो. आज हो विषय 15,000 लोकांचो जाला. सो वी रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान की सगळ्यांक आमी उलो मारता 6 तारखेक मेळुया अँड देन वी विल डिसाइड द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. वेळ पडलो जाल्यार सगळ्यांक घेऊन मुख्यमंत्र्याच्या घरा या बिकॉज मुख्यमंत्री इज द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. आणि एका मुख्यमंत्र्याच्या अंडर जर तर एज्युकेशन सिस्टम आज जर गोंयांत जर तर सारखे जायना देन गोंयचे घट्ट हे नक्की जाता. फाटल्या दिसांनी सीएमानी प्रोग्राम केलो जय प्रायमरी टिचरींग जॉब सर्टिफिकेट वाटले आनी तेंचे म्हणले की बाकीचे जे आसा तेंची क्लियर करतले बेगीन. सो तेजी पहिले निवेदन या प्री प्रायमरी टिचरांनी दिल्ल्या 2012 हांवें वाचता.
टू श्री मनोहर पर्रीकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सेक्रेटरीएट परवरी गोवा 2012 दिले. आज 14 वर्सां जाली. राम सुद्धा वनवासाक भगवान राम सुद्धा 14 वर्सां वनवासाक वचून येऊन जाले रामायण. पूण हे सरकार 14 वर्सां कंप्लीट जावन सुद्धा आज या टिचरांचो मुद्दो जो आसा तो जाग्यार घालना. सो आनी तुका ह्या रावण सरकाराचेर आनी विश्वास उरला. आज वेळ आयिल्लो आसा. चवथ येता. हांवें तुका फाटीं सांगिल्लें की ते इलेक्ट्रिसिटी जे रेग्युलरायज ते करूना पळय तेंची डेडलायन दिल्या. तो कदाचित विचरला आसतलो. गणपती पावन 5व्या दिसाचो जर करना थंय आमी ताजो मोरया करया इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराचो. सिमिलरली हे जे कोर मुद्दे जे आसात की गेल्ली 14 वर्सां फक्त आमी उलयले म्हणून जायना. गोंयची रक्षा करतलो राखण जाल्यार खरे एक्च्युअल मुद्दे जे आज गोंयकारांक इफेक्ट पळय जाता हे भायर हाडचे पडटले न्ही. कळपाक नाका रे. आज फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी विशय घेतलो तेन्ना कळ्ळें की 400 टिचरींक सॅलरी मेळना आसन शिकयता म्हणून. आज लोकांक कळ्ळें की ह्यो प्री प्रायमरी फक्त 5,000 रुपया घेवन आमच्या भुरग्यांक शिकयता. 5,000 रुपया. तांचे घर कशें चलपाचें सांग पळोवया. आनी त्यो टिचरी कितले 15 वर्सां 20 वर्सां 27 वर्सां त्या टिचरांनी काम केल्लें आसा. 5,000 रुपीज सॅलरी. सो अशे ह्या सरकाराची सगळे फॉल्ट्स ह्या सरकारान कशे अन्याय लोकांचेर केल्यात हे उघड करपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान कितले प्रोग्राम केले कितले इव्हेंट. आता इव्हेंट करपाचे टाइम गेलो आणि इव्हेंट हे सरकार फक्त इव्हेंट करता आणि गोंयकारांक फटयता. ही रियालिटी भायर येवपाची आज गरज आसा. विजय बाबी तुमच्या वांगडाचे टिचर मेळाचे विजय बाबी तुमच्या वांगडा. सो विजय पाट असते का मनाचे काय ना आता वी विल इन्व्हाइट हिम. वी विल इन्व्हाइट. सी लेट्स अशें आहा की आमी गेल्ली 4 वर्सां पयले कोण कसो कितें विशय घेता. हाव एवरीवन इज रुलिंगातले लोक सुद्धा काहीशे जो पयले आसतले की थोडे मुद्द्याचेर हे सरकाराक थंय कॉर्नरूय करता. नॉट ओन्ली ओपोजिशन. आय एम इन्व्हायटिंग ऑल द रुलिंग MLAs ऑल्सो. कित्याक ते रुलिंग MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी टीचर आसतले. मतां मागपाक तुमी वता मरे पूण तांच्या हक्काक लढपाक तुमी येवचे ना. So therefore, I am inviting all ruling MLAs also to come there and support them and hear them. What are their difficulties? तुम्ही सगळे रेंज रोवर घेऊन भोवता पण त्या टिचरांनी 5,000 रुपये घेऊन कशे आपले दीस आणि आपली फॅमिली चलोवपाची. पण 20 वर्सां 5,000 रुपये घेऊन भुरग्यांक शिकोवप तूं इमॅजिन कर मरे हाऊ डिफिकल्ट इट इज. म्हारगाय खंय पावली. So I think all these issues are there which time and again we will expose and we will make sure we'll compel the government to put these things in order. Teachers Association, what teachers association are? तांच्यानी बीन कितें निवेदन बीन दिल्लें आसा? No, we are in talks with them. They have also expressed a lot of wrongdoings are there. So that's why different segments have got different issues. डायसेशनाचे हायकोर्ट ऑर्डर आसा. सरकार तांकां परमनंट करना. तांकां रेग्युलरायज करना. प्री प्रायमरी which should have been a part of the Goa school education rules 1986 ते सरकार करना. ताचो विषय वेगळो. ते करना म्हणून तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटी मेळना. जे ग्रांट आसा ते तांकां ती सॅलरी मेळना. प्रायमरी ज्यो आसा प्रायमरी टीचर्स त्यो भले गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्सान आसा पूण तांकां पे स्केल मेळना. दिस कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वोकेशनल टीचर्स जे आसा तांकां बेनिफिट्स मेळना. तांकां पे स्केल मेळना. सो देर आर डिफरंट इश्यूज इन द एंटायर एज्युकेशन सिस्टम. सो दॅट इज वाय वी हॅव केप्ट दिस टाउन हॉल सम्मेलन वेअर ऑल दीज इश्यूज पर्टेनिंग टू द एंटायर टीचिंग फ्रेटर्निटी हॅज टू कम आउट. So that is one platform where I think everybody can express. प्रत्येक ग्रुपाक जर तर आम्ही आज 15,000 टीचरांक जर मेळपाक गेले तर फुडली 6 महिने लागतले. I think this is one platform where everybody can come and express and then we'll decide the future course of action how to corner the government. तो एक जे काउन्सिलच आसा गोंयचे जे एज्युकेशनाचे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तांच्यांनी गव्हर्नराक मेळ्ळे. तांच्यांनी निवेदन दिलां की तांकां फिक्स करचे म्हणून 13 वर्सां जाली. तोय बी मुद्दो तुमी घेवपाक बीन तोय घेतले आमी. नॉट ओनली दॅट इश्यू. लायक आय टोल्ड यू नाव let us take the pre-primary because today our focus is pre-primary.
pre-primary teachers are teaching for almost 28 years. I can get you one teacher who is almost on the verge of now retirement. 28 years she is on contract and getting 6,000 rupees. अजून ती फिक्स आहे ना. कित्याक सरकार बेसिक वेन सी आता पहिली एनईपी नाशिल्ली, एनईपी ह्याच सरकारान हाडली, सेईंग दॅट बाबा आम्ही वायडर स्पेक्ट्रम भुरग्यांक टिचिंगाचे आय मीन द स्टुडंट शुड गेट द मॅक्सिमम बेनिफिट तुम्हीच हाडली. आता यू आर ओनली सेईंग द फाउंडेशनल स्टेज comprises of Balvatika 1, Balvatika 2, Balvatika 3, which in turn nothing but nursery, KG1 and KG2. But that is a part of your foundational stage. त्या foundational stage भितर 3 क्लासी यो आणि 2 क्लासी standard 1 and standard 2. So teachers who are teaching standard 1 and standard 2 are a part of the state education rules. But these 3, that is Balvatika 1, Balvatika 2 and 3 are not a part of the गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्स. कशें जातले ते सांग म्हाका. पॉसिबल आसा जेन्ना इट इज 5, 3, 3 and 4 द एज्युकेशन स्ट्रक्चर अप टू 12th स्टँडर्ड. ते पहिले फाउंडेशन जे आसा फाउंडेशनल स्टेज विच कंप्राइजीस ऑफ 5 क्लासेस, त्या 5 क्लासींतल्यो 3 क्लासी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कूल रुल्स, 2 आसा. सो दिस इज हाऊ द डिस्क्रिमिनेशन इज हॅपनिंग अँड दिस इज एक्झॅक्टली हाऊ the government is not focused or they don't understand. हे अंडरस्टँड बाबा मनीस शिकिल्लो आसपा जाय रे. मनीस जेन्ना शिकता तेन्नाच ताका कळटा न्ही. सर गोवा आयोल्यान तुमी काडपाचें. सर गोवा लिटरेट स्टेट आहा आनी टिचरीचो कॉन्ट्रिब्युशन काउंट जायना असो दिसता तुमकां. गोवा कितें आहा लिटरेट स्टेट आहा सो टिचरीचो कॉन्ट्रिब्युशन काउंट जायना असो दिसता. 100% टिचरीचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा. दॅट इज वाय वी आर रँकिंग अमॉंग द टॉप नो. तेच तुका सांगता की टिचरी हांगा पगार मेळनासतना तुका शिकयता. टिचरी हांगा परमनंट एम्प्लॉयमेंट नासतना सुद्धा आउट ऑफ द वे वचून शिकयता. पूण तांकां तांचे हक मेळपा नाका, तांचे रेकॉग्निशन मेळपा नाका, तांचे कश्ट केल्ले तांकां फेअर पे मेळपा नाका. सो दिस इज एक्झॅक्टली वॉट वी आर सीइंग. जे स्टेटीन लिटरसी रेट इज अमॉंग टॉप, द टीचर शुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. थँक्यू. Amit Katkar, such a big issue, and why you are not taking in the Congress House regarding same issue? Then अरे बॉक्सान घेतला ना रे. no, but Congress House. Congress परत तुम्ही तेच पळय तुका हांवें सांगला. No, but it तू is- तुज्यान ती म्हज्या आंगातली रक्तातली काँग्रेस तुज्यान काडपा जावची ना. कितलो प्रयत्न कर. जातली इंडियन नॅशनल काँग्रेस. सर खंयची काँग्रेस ती? कितें? The main issue, right, it is the education. So why you are not taking the Congress House? कित्या खातीर? अरे इश्यूचेर फोकस कर रे. इश्यूचेर फोकस कर न्ही तू. तर इश्यू काँग्रेस घेना म्हणटा तर तुम्ही. इश्यू काँग्रेस घेना म्हणटा तुम्ही इश्यूचेर फोकस कर म्हणटा. इश्यूचेर आमी फोकस करूया. मागीर काँग्रेसीचेर फाल्यां फोकस आमी करता. मिक्स करूया नाका. कित्याक आमी तेच करत करत मागीर ते ट्युटोरियल पळय ते थोडेच लोक ट्युटोरियल बी तातूंत कन्फ्यूज जातले आमी. गोंयकारांक कन्फ्यूज करूया नाका. आनी लेट अस फोकस ऑन दीस इश्यू आनी लेट अस मेक शुअर दॅट कितें आसा फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हूण जायना. यू शुड टेक इट टू लॉजिकल एंड. Last 4 years, issues what I have taken, we have taken to logical end. आता तू माझ्या फ्लॅशबॅकान वचून तुका याद करता 2023 सिवरेज पळय आहा पळय गोंयकारांक संडासाच्या टँकरांतलें उदक गोंयकारांक दिताले. कदाचित विसरले आसतले. पूण आमी ते WRD इंजिनियराक हेल्थाक घेराव घालून तांचो जीव नाकाशिवड करून लास्टाक मुख्यमंत्र्या कडेन वचून एक सर्क्युलर काडले की ते स्टेनलेस स्टील आसपाक जाय, ताचे लायसन्स प्लेस करपाक जाय. दिस इज वन एक्झाम्पल आय एम गिविंग. ताच्या उपरांत जे जॉब स्कॅम जाले, ते जॉब स्कॅमार वी वर द ओनली पीपल जे रस्त्यार देवले. सीएमाक आमी मजबूर केलो की ते तांचे FIR जावन तांकां अरेस्ट करता. सो आय थिंक लेट अस टेक दीस इश्यू टू लॉजिकल एंड. वी वील टेक इट टू लॉजिकल एंड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.